बुधवारा ग्रामपंचायत वेलिंग प्रियोळ कुंकळे वॉर्ड क्रमांक 3 शाळेच्या विद्यार्थ्यांक गणवेश पुस्तकां आणि शाळेत हेर वापरपी गरजेच्यो वस्तू वाटपाचो सुवाळो आयोजीत केल्लो। ह्या सुवाळ्याक कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आसले। आर्डेक सुवातेर महेंद्र गांवकर। पहिले फावटी बसले तेन्नाच आमी पयलो निर्णय घेतलो, प्रत्येक वाड्यार वचून ज्यो गरजो आसा, ज्यो लोकांच्यो मूलभूत गरजो आसा त्यो गरजो भागोवपाच्यो, जंय कितें जाय ते पयलीं नोट करून घेया आनी ते हाडल्या नंतरूच जे 28 तारखेर आमची जी मिटींग जातली, बैठक जातली, ते बैठकीन ते घेवन बसतले आनी प्रामुख्यान ज्यो गोश्टी खंय करपाक जाय, ज्यो इम्पॉर्टन्स आसा थंय आमी ते पळोवन घेतले। आमकां हांगा मातूय दुबाव ना, आमचे आमदार मंत्री हांगा आसा, तेंच्यांनी आमकां फूल तेंको दिल्लो आसा, खंयच्याच गजाली तेंच्यांनी आमकां केन्नाच गळ करचें ना अशें उतर दिल्लें आसा आनी करचें ना हें आमकां म्हाका तरी खात्री आसा। आमी जेन्ना निवडून येयले सरपंच जालो आनी दुसऱ्याच दिसा जेन्ना विजीट जाली तेन्ना एक शाळेचें जेन्ना आमी प्लॅनिंग केलो की थंय विजीट दिवचें जाल्यार आमदारान आमकां न चुकता थंय विजीट करपाक दिलें आनी 10 वरांचें आमी तें विजीट केलें। हेर तर पयलें अशें 2-4 गजाली अश्यो वाड्याचेर सुद्दां आमच्यो ह्यो विजीट आसतले, थंय आमचे आमदारूय आसतले, जेन्ना तांकां फावता तेन्ना आमी तांकां घेवन वयतले। ज्यो रस्त्याच्यो जावं कसल्यो आतां लायटीचे LED लायटीचें काम चालू आसा